प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा लुकाचो 17 वोड 7 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 7 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात. शेत कसून वो मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय? हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसोर पेंगटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलेलीं कामां चाकरान केलीं देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणत चालती बेश्टी चाकर आमी. आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळला. प्रितीच्या बाबडीनो आयज जे शोर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू एका चाकराचो कायदो कितें आहा तो तातूंत एक वोपार घालून आपल्या शिसांक शिकयता. आनी ही जी शिकवण जेजून आपल्या शिसांक दिली कित्याक काय? कित्याक आमी हाचे पयलीं आमी वाचीत जाल्या वोड 5 ते 6 पर्यंत जेजूचे शीस येतात जेजू कडेन म्हणटात आमचो भावार्थ वाडय, आमचो भावार्थ वाडय. आनी देखून भाव भयणीनो जेजू तांकां आयज एका चाकराचो कायदो कितें तें भावार्थ कसो चलता तो तातूंत ही एका चाकराचो कायदो कितें आहा तें ती शिकवण दिता. आनी भाव भयणीनो आमी पळयत जाल्यार आयची शिकवण जी जेजून दिली तातूंत वोपार घातली तो सांगता एका दोनयांक एक चाकर आहा तो शेतान वता आख्खें दीसभर काम करता. जेन्ना तो थकोन घरा येता ताजो पात्रांव ताका म्हणिना आरे बाबा तूं आतां थकलाय हांव तुका जेवण दिता. तो पात्रांव ताका सांगता उठ म्हजो आदार कर म्हाका जेवण दी आनी तेज्या उपरांत तूं जेवण कर. तो थकलेलो आहा पात्रांव घरा बसून रावला पूण तरी आसतना तो चाकराक आपयता आनी म्हणटा म्हजें जेवण तयार कर म्हाका पयलें जेवण दी तेज्या उपरांत हांव जेवल्या उपरांत तूं जेवण घे. म्हणटा जेजू आयज आमकां आनी आपल्या शिसांक कितें सांगूंक सोदतालो? तो सांगूंक सोदतालो की भावार्थ तेच भाशेन एका चाकरा भाशेन काम करता. भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सोरोंडार मानला देव आमकां एक नवी रचना करता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी जेजूचो भावार्थ आमचे भितर येता. म्हणजे जो भावार्थ जेजूक आसा वो आसलो ह्या संवसारांत तोच भावार्थ आमकां मेळटा. म्हणटच आमकां आतां देवाची कृपा मेळोंक जाय जाल्यार जें जेजून कुर्सार केलां तें आमकां फायदो ताजो मेळोंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थान चलपाक एकदम गरजेचें. आनी भावार्थ कसो येता भाव भयणीनो? आमी जेन्ना जेजूक आमचो सोमी देवन सोडून मानता आमच्या आत्म्यान आमकां जेजूचो भावार्थ मेळटा. पूण तो भावार्थ आमकां फायद्याक येवपाक आमकां जाय देवाच्या उतराची गरज. पूण जितली आमी देवाचें उतर आयकता तितलें आमी देवाचें उतर आमी पाळटा त्या उतराची मनाची नडसडणी करून आमी तें उतर दिसपट्या जिवितान करता त्या भाशेन ह्या चाकरा भाशेन भावार्थाचें काम जावन आसा. तेंच ज्या भाशेन एक थकलेलो चाकर शेतांतल्यान येता आनी आपलो पात्रांव ताका काम दिता तेच भाशेन हो भावार्थ जो आमचे भितर आहा तो केन्नाच थकना. ह्या भावार्थान आमचें सगळें बरें आमकां मेळोंक शकता. पूण भाव भयणीनो आमकां जाय ह्या देवाच्या उतराची. म्हणून देवाचें उतर जें आमी आयकता तें उतर आमी सजमून आमी आयकत जाल्यार ताका आमी पाळीत जाल्यार आतां आमचो भावार्थ काम करता ह्या चाकरा भाशेन. आनी आमकां जें सगळें जेजून घडलां जें जेजून तयार केलां जें ताणें आपल्या कृपेन आमकां मेळोशें केलां तें आमी भावार्था वरवीं आमच्यान तें आमच्या जिवितान हाडूंक जाता. आनी आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगूंक शिकयता की एका चाकरा भाशेन भावार्थ आमचो चाकर जाता. आमकां जेन्ना देवान सगळें तयार केलां जेजू वरवीं आनी तें तयार केलां जावन आसा देवाची कृपा आमच्या जिवितान कशी मेळटा भावार्था वरवीं. म्हणटच आमचें तारण जालां
कुरपे वरवीं, पूण ती कुरपा आमकां मेळटा भावार्था वरवीं. वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. म्हणजे आमच्या भावार्था वरवीं आमकां देवाची कुरपा मेळटा, जे जेजून तयार केला. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, एक चाकोर जो बेताशी येता, थोकोन येता, तरी सुद्दां ताका आपलो पात्रांव काम करून दिता आनी तेज्या उपरांत तो जेवता. तेच भाशेन भावार्थ केन्नाच थोकना. आमकां सगळें जे जेजून तयार केलां तें आमच्या जिवितान आमकां फाव जाता. आयज खरीच भाशेन आमी जेजूचेर भावार्थ दवरुया, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरुया, ताचेर भावार्थ दवरून तें उतर सत मानुया आनी तें उतर सजमून, तें उतर फाडून आमी खरेपणी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत, खरेपणी भावार्थीचें जिवीत, खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत आमी जिवून आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.